नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। रातची 8 ते सकाळी 8 पेट्रोल पंप बंद दवरपाचे पेट्रोलियम मंत्र्याच्या प्रस्तावान खवदळ। सरकाराचेर फोग। लोक म्हणतात वयल्यान ब्लॅक मार्केटिंग वाडटले। वाघ नखा विकतल्या नाशिकच्या 3 जाणांक राना अधिकाऱ्यांनी मडगावात धरले। वाघ नखा सहित 68,000 रोख जप्त। एकलो मनसेचो कार्यकर्तो। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। कांपाल डान्स बार केशीन उत्तर प्रदेशातलो आमदार महेंद्र कुमार सिंग आणि हेर 3 जाणांक अटीचेर जामीन। आमदार म्हणटा टुरिस्ट म्हूण आयिल्लो। मायनिंग बंदीन गोयच्या सहकारी आणि हेर बँकांनी अडकले 1650 कोटी। मायनिंग वाठारांतल्या बँकांची 5 तारखेर महत्वाची बसका। रिपोर्ट वतलो रिझर्व्ह बँकेक। बेकायदेशीर मायनिंगाची चौकशी हे मोठे दिव्य। क्रायम ब्रांचीकडेन 4 लाख डॉक्युमेंट। खात्यातले लोकूय घुसपल्यात। मुख्यमंत्र्याचे चौकशेचेर प्रश्नचिन्ह। आणि अन्न सुरक्षा विधेयकाक लागून गोयचो रेशन कोटा 65 लाख टनावयल्यान पावतलो 30 लाखांचेर। नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकरान केले स्पष्ट। खबर विस्तारान। रातची 8 ते सकाळी 8 मेरेन पेट्रोल पंप बंद दवरपाचे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या प्रस्तावाक लागून पेट्रोल पंपवाले आणि लोकांमदी खवदळ पडला। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइलीन हो प्रस्ताव घाला। मात सगळेकडच्यान सरकाराचेर टिका जावंक लागिल्ल्यान सरकार आता फाटीफुडें जाता। भाजपा म्हणटा सरकारूच बंद करात। लोक म्हणटात हे फ्युएल रेशनिंग, तातूंतल्यान ब्लॅक मार्केटिंग वाडटले। रुपयाक सध्या घसरण लागल्या। सरकार म्हणटा हाका हिसपा भायर पेट्रोलियम आणि भांगराची आयात जबाबदार। हे कारण काडून सरकारान भांगराचे आयातीचेर पयलींच निर्बंध घाल्यात। नित्याची अर्थीक तूट देवंक आता पेट्रोलाचे आयातीचे बिल सरकार देवंक सोदता। हे फाटभुंयेर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइलीन ही तकली काडल्या। वेल्यान तो म्हणटा पेट्रोल पंप रातची 12 वरां बंद दवरपाची सुचोवणी खंय लोकांचीच। We have already made it very clear. It's not our idea. This is the idea which is coming from public and others. We just said these are the ideas. मेरी राय में ये ठीक है हाँ, कि भाई कोई न कोई तो उपाय जो निकालना होगा जिसमें हमको फिजूल खर्ची रोकनी होगी। विरोधकांनी हो विषय लावून धरलो। भाजपा म्हणटा हो विचारच चुकीचो। ये मैं बिल्कुल इसका घोर विरोध करता हूँ। ऐसा करने से देश को नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। It is just like a curfew. It is just like the beginning of an economic emergency. We cannot accept it. This idea is going to basically, if implemented, is going to create a panic and be black market. गोयचे पेट्रोल पंप वाल्यांकडच्याने हाचेर कशो प्रतिक्रिया आयल्यात त्यो पळयात। Restricting to timing, I don't think will serve. In fact, it will create a chaos in the market. Moreover, as a petrol pump also owner, I feel that restricted timing will have problems like there will be long queues. So that the best thing is to educate the people and then come out with these things. लोकांक तर ही आयडिया मानवल्लीच ना। आमच्या गाडयो फक्त रातच्योच चलता न्हू, कित्याक आमचे डिपार्चर आफ्टर 7 o'clock। हांव समज जर बाबा खंयसर गाडी पिकअपाक गेली आनी तिथे तर येवपाक समज 9 जाली किंवा 10 जाली, तर ते 10च्या फुडें मागीर कशें वयतले डिझेल घालून? कित्याक आमी ग्रूप बुकींग बीन करता, तांचे पेमेंट्स आसता, ते पेमेंट्स मेळ्ळ्या नंतर आमी डिझेल घालतले न्हू गाडयेक एक्सपेन्साक, म्हणजे वाटेर कितें टोल ताका खर्च लागता ते दिवता, आनी ते आफ्टर 8 o'clock इज नॉट पॉसिबल। लोकांनी आणि विरोधकांनी आवाज चोडोवंक सुरू करतकच सरकार आता मातसो फाटीफुडें जावंक लागला। सुत्रां म्हणटात ते कोतान प्रधानमंत्र्याक हो प्रस्ताव मानवल्लो ना, मात मोइलीन वेगळे कांयच उलोवन दाखयल्लें ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वाघ नखा विकतल्या 3 जाणांक राना अधिकाऱ्यांनी मडगांवां अटक केली। तांचेकडेन 3 नखां आणि 68,000 रोख मेळ्ळ्यात। एसजीपीडीए ग्राउंडार भरिल्ल्या प्रदर्शनात ते गिरायकां सोदताले। 50 वाघ नखां तांणी विकपाक हाडिल्ली आणि फकत 3 उरिल्ली। 10,000 एक करून ते विकताले।
विकताले ती खरीच वाघ नखा काय तपासपाक देहरादून वायल्ड लायफ लॅबोरेटरीन धाडटले. धरल्यात ते तिगूय नाशिकचे. तातूंतलो एकटो मनसेचो कार्यकर्तो अशी खबर मेळ्ळ्या. पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. SGPDA ग्राउंडार वाघनाका विकपी हिम्मत पाटील जामकर, कालू रंगनाथ उके आणि सूरज राजू जामकराक राणा अधिकाऱ्यांनी धरले. सगळे आरोपी महाराष्ट्रात नाशिकातले. हे तिगातलो हिम्मत पाटील जामकर हो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राजकीय पक्षाचो कार्यकर्तो. पुलिसांनी तांचे कडल्यान 68,000 रोख जप्त केल्यात. तांणी विकपाक वट्ट 50 नाखटां हाडिल्लीं, तातूंतली 30 विकलीं. तांचे कडल्यान 3 वाघनाकां जप्त केलीं. एक वाघनक ते 10,000 विकताले. टायगर नेल्स म्हणजे ट्रॉफी म्हणतात, वायल्ड लायफ ट्रॉफी धरताना विकताना अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आनी कंप्लेंटूय मेळ्ळी आनी ट्रॉफी सीज केली आनी 3 नाखटां तेंची सीज केले. ते वाघाची नाखटां म्हणून सांगून विकताले ते. सो सॅम्पल आमी टेस्टिंग लॅबाक धाडटा. केन्ना धाडपाक? इमिजिएटली आमी धाडटा, आठवड्या भितर ते धाडून दिता आनी तेंचो रिपोर्ट जेन्ना येना फुडें आमकां कळटा की खरेंच ते कितें आसा ते. जप्त केल्यात ती वाघनकांच काय म्हूण तपासपाक देहरादूनच्या लॅबोरेटरीत धाडटले. ती वाघनकांच म्हूण सिद्ध जाल्यार आरोपींक कायद्या प्रमाण 3 ते 7 वर्सांची कादय पडूं येता. आरोप सिद्ध जालो जाल्यार एक पयलो आरोप लागता तेंचो वाघाचो हंटींग केलो हो आरोप लागता. सेक्शन 9 लागता तेंकां आनी तेज्या खातीर 3 ते 7 वर्साची बंदखण आसा, इम्प्रिजनमेंट आसा तेका. इज देर अ चान्स ऑफ अ बिगर नेक्सस वीच इज वर्किंग बिहायंड दिस? आसपाक शकता. महाराष्ट्राच्या कर्नाटका हे व्हडले प्रांत आसात आनी ते वाघाचें पॉप्युलेशन भरपूर आसा. मडगांवच्यान रिपोर्टर प्रतीक परब, प्रुडंटा खातीर. कांपाला वयल्या डान्स बार केशीन उत्तर प्रदेशातलो आमदार महेंद्र कुमार सिंग आनी हेर 3 जाणांक अतिरिक्त सत्र न्यायालयान जामीन दिला. 10,000 रुपयांची हमी आनी पणजे पुलीस स्टेशनार फुडले 3 दीस हजेरी लावपाच्या अटीर तांकां जामीन दिला. आपणे कांयच करूंक ना. गोंयान टुरिस्ट म्हूण आयिल्लो. पर्यटकांक अशें वागयतात म्हूण खबर नाशिल्ली अशें आमदार म्हणटा. पणजे कांपाला वेल्या एका हॉटेलाचेर धाड घालून पुलिसांनी 6 चलयांक सोडयल्ले आनी 6 जाणांक अटक केल्ली. तातूंत उत्तर प्रदेशातलो समाजवादी पक्षाचो आमदार महेंद्र कुमार सिंगाचो आस्पाव आसा. ताका बेल जाल्या आतां एडिशनल सेशन्स कोर्ट म्हापसान ऑर्डर पास केल्या आनी ताका 10,000ची लोकल शुअरिटी आनी 3 दीस रिपोर्टिंग, सकाळी 10 ते 1 पर्यंत. As and when required, after the 3 days expire of his conditional bail, thereafter he has been asked to report as and when required by the investigating officer before the Panji police. Total 4 जाणांक बेल जाल्ली आसा. आतां ऑर्डर पास केल्या 4 जाणांची आनी आतां 2 जाणांची JMFC ऑर्डरीक आसा. ताका समाजवादी पक्षान सध्या निलंबित केला. आपूण दोशी ना हे कळटकच पक्ष निलंबन फाटी घेतलो अशें ताणें मिडियाक उलोवन दाखयलें. गोवा की धरती पे इसलिए आया था कि यहाँ पर्यटक आते हैं और गोवा का ये नाम है, यहाँ बीचेज हैं, यहाँ पे सुंदरता है, यहाँ ग्रीन बेल्ट है. हम इसलिए आए थे और हजारों लाखों लोग आते हैं यहाँ. अगर पर्यटक आएंगे और उनके साथ में ये होगा तो ये हिंदुस्तान का पर्यटक गोवा की तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं. क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? उनको लगेगा कि क्या गोवा में जाते हैं यही करते हैं. जो भी गोवा में आता है क्या यही करने आता है? हमारी ये उम्र है, हमारी कमर झुकी है, स्पेंडोलाइटिस है, 55 साल की उम्र है, हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी इस दशा पे और ये हुआ हो रहा मेरे साथ में. समाजवादी पार्टी वाला आपको नहीं कर रहे, उसके लिए आपको सस्पेंड ऐसा कोई हुआ है? नहीं, देखिए ये तो नेतृत्व का निर्णय है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ. उनको सारा अधिकार है. मेरे साथ अगर उनको लगा होगा कि गलत किया तो निलंबित किया, और जब लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है तो मुझको फिलहाल He is not a person who committed any crime, but police victimized him without having any valid reasons. We don't know what is the behind the back story. तुळशीदास चारी, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.